नवयुग विकास मंच आणि केपें नगरपालिका यांच्या जोड पावलांनी गेली 23 वर्सां कार्निवाल केपें हांगा जाता आनी ह्या वर्सा कार्निवाल जो आसा तो मडगांव आनी केपें एकच बरोबर आसा सेम डे म्हणजे आयताराक 23 तारखेक. पूण एक मोठ्या प्रमाणात गेल्या ही जी ट्रेडिशन आसा परंपरा आसा ती केपेंकारांक काही उणी उरपा जायना की केपेंकारांक खंय तरी मडगांव शहराक किंवा पणजी शहराक फ्लोट पळोवपाक येवपाक पडपा जायना अशी तरतूद आमी गेली 23 वर्सां करतात. आनी ह्या वर्साक तेज्याकय मोठ्या प्रमाणात प्रायज दवरले आसा जेणे करून एकय फ्लोट गोंयांत जितले फ्लोट आसात तितले फ्लोट सगळे केप्यां पावपा जाय ही आमी काळजी घेतली आसा. कार्निवल फ्लोट परेड कॉम्पिटिशन सुरू जावचे पयलीं केपेंच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन संगीताची सांज आमी ऑर्गनायज केल्ली आसा. अ म्युजिकल शो which will highlight the local talent. मागीर एक स्ट्रीट प्ले आसा which will be performed by the students of निराकर एड्युकेशन सोसायटी माशें. तेच भाशेन फोक डान्सेस हाचें आमी लोकनाचाचें आमी ऑर्गनायज करतले आनीक these folk dances will be performed by Amelia and her group. Amelia हे आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें till the 25th of February. 5 दीस ह्या 5 दिसांक जे ट्रेडिशनल फोक प्लेस जाका आमी खेळ तियात्र जमनी वयले खेळ तियात्र म्हूण आसात ते केपें मतदार संघाच्या सुमार 30 अदीक सुवातांचेर तांचें परफॉर्मन्स जातलें.